2 दीस गोग्यांनी घालून घेतिल्ल्या पावसान बेरेस्तारा विसव घेतल्या उपरांत परतून नेट धरला। उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन बुट्टी आयिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। रस्ते उदका पोंदाक गेल्यात। हवामान खात्यान आयज फाल्यां रेड अलर्ट जारी करून लोकांनी सादूर रावचे अशेंय कळीत केला। मडगावचे कांय वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेले। उटंगराच्या पावसाक लागून कांय लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें। रेल्वे स्टेशन तशेंच प्रथम सत्र न्यायालया सामकारिल्ल्या रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान रस्त्याक व्हाळाचें स्वरूप आयिल्लें। वास्को शारांत जाल्यार कांय घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात। राती कडेनूच घरांत उदक भरिल्ल्यान वास्कोच्या बेस्तोरा वाड्यावयल्या लोकांक काल रातीच्यान न्हीद ना। गेमन इंडियाच्या प्रकल्पाक लागून नाले बंद जाल्यात। ताकाच लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरता अशें थळावे लोक सांगतात। उटंगराच्या पावसाक लागून साळावली धरणा सयत हेर बाकीची धरणां भरून व्हांवपाक लागल्यात। धरण वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावपाची सुचोवणी प्रशासनान दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।